गोंयांत सध्या आंदोलनाचें सत्र चालूच आसा। नुवे मेगा प्रकल्पाआड थळाव्यांनी खर निशेध केलो। युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन महाआंदोलनात वांटेकार जाल्ले समाज वावुरपी नुवे मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो घेवन चिमलाकार आनी गोंयच्या हेर NGOचे कार्यकर्ते नुवेकाराच्या मजतीक पावले। पळयात। एक्चुअली म्हणल्यार प्रॉपर्टी लँड डिस्प्युटेड आणि लँड ट्रॅप जाला आहा। एक्चुअली आहा जमीन आहा मोर देन 2 लाख स्क्वेअर मीटर आणि ऑलरेडी 2 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्जन घेतलो आहा तेणे आणि आमकां कांयच पासून खबर ना कितले प्लॉट येतले ते आणि प्लॉट येवन कितले प्रोजेक्ट पास जाता ते आमकां कांयच पासून खबर ना। कित्याक ITI मालतेचेर म्हाका फकत केले तेणे NOC दिल्या पंचायतीचे आणि टेक्निकल क्लिअरन्साचे ते परमिशन दिली म्हणून सांगला आणि मागीर दोन्ही सर्टिफिकेट ना कन्वर्जन्स ना प्लॅन ना काय ना फकत हे दोन्ही डॉक्युमेंटाचे तेणे तांकां परमिशन दिलो आणि हांवें ते केस सेलडीट दाखयले तेजेर ते म्हणटा सेलडीटाचे आहा दोगरी पूण कन्वर्जन केला आणि डेव्हलपमेंट करता आगाडी आणि हांवें तेका सांगले तेन्ना ते म्हाका सांगता PCB स्टॉप ऑर्डराक मागीर आपूण स्टॉप करता म्हणून आणि 5 सांगता म्हाका कोर्टा वचून स्टॉप ऑर्डर हाड म्हणून आणि 5 थिंगा हे सगळे काम करता। आमकां जाय डेव्हलपमेंट पूण सस्टेनेबल ऑल डेव्हलपमेंट नाका 200 लाख स्क्वेअर मीटर कितले प्लॉट येतले आणि कितले बंगले येतले आमकां कांयच खबर ना। सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आमचे नुवे पंचायतीक आणि PCB कित्याक हे दोन्ही 2 सायड्स ऑफ द सेम कॉइन कित्याक हे टॅक्स ब्लेम करता आणि मागीर PCB पंचायत एकवाचे ब्लेम घालून ही सगळे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स NOC परमिशन सगळें दिताय। सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आहा आमचे नुवे पंचायतीक जात जाल्यार अंडर द गोवा पंचायती राज एक्ट पावर यूज करचो आणि हे ऑर्चिड जमनीचे कन्वर्जन केले तेजेर हे प्लॉटिंग येता ते बंद करचें म्हणून। तुम्ही जाण आमी चिमलचे जे आसा व्हडले एज्युटेशन चालू आसले आणि या एज्युटेशनान एक युनिटी जी आसा युनिटी मॉल म्हणून येयलो आयज मॉल गेलो पूण गोंयान एक मेसेज गेल्लो आसा युनिटी कशी आसची ही चिमलकारांनी आमकां सांगलेली दाखयल्ली आसा की खंय खंय गोंयान अन्याय जातलो लोकांचेर त्याच्या फाटल्यान आमी चिमलकार रावतले आणि हांवें बाय आमचे फिलॉल जे आसा ताका हे दिल्लो काल सांगलेले आमी तुमच्या बरोबर आसतले तेन्ना जे कितें तुमचो हे जातलो तुमच्या फाटल्यान आमी चिमलकार तुमच्या वांगडा आसतले फाटल्यान बरोबर आसतले।